डॉक्टर ज्यांना आम्ही एक सुदृढ मानसिक जीवन असे म्हणतात, जसे आम्ही फिटनेस म्हणतात, ताका तुम्ही व्हॉट आर युअर गायडलायन्स फॉर दॅट? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे सपोज हांव कांय दुयेंसांची लक्षणां सांगता, जर ते तुमच्यामध्ये आसा जाल्यार फर्स्ट थिंग इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल. म्हणजे सपोज कोणाक न्हिदेचे प्रॉब्लेम आसा, कामान सारकें लक्ष लागना, रिलेशनशिप्सान प्रॉब्लेम जाता, लोकांकडे बी इतले बरें जायना, ओके, मागीर तुम्ही हरशीं जितले बरें परफॉर्म करपा तशें जायना, फुडें तुमी पोस्टपोन करता, आतां नाका फाल्यां, अशें बी ना जाल्यार तुमकां ऑब्वियस दिसता की तुमचो जो मूड आसा तो हरशी भाशेन ना मातसो, तुमी सामकी रागार जाता नाल्यार सॅड आसता, अशें जर जाता जाल्यार डेफिनेटली प्रोफेशनल्साची हेल्प घेवंक जाय. सो नंबर 1 इज दॅट. ओके, आतां प्रोफेशनल तुमकां केन्ना केन्ना कावन्सिलींग दितली, नाजाल्यार मेडिसिनां सांगतली. हां, आतां ही गजाल प्रोफेशनलचे सायड. तुमच्या सायडींतल्यान हांव म्हजो प्रत्येक पेशंट जे येता म्हजे कडेन तांकां हांव सगळ्यांक सांगता की तुमच्या सायडींतल्यान तुमी कितें करूंक जाय. नंबर 1, हेल्दी मायंड आनी हेल्दी बॉडी आर इंटर रिलेटेड. सो हेल्दी बॉडी दवरपा ट्राय केलें जाल्यार हेल्दी मायंड दोनूय एकमेकांचे अशें सिंक्रोनाइज जातले. हां, सो अ डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फूड अँड मूड आर डायरेक्टली रिलेटेड. सो जेवण कितें जेवता पळय तें खूब लक्ष आसूंक जाय. तुमकां जर कितें स्पेशल कंडिशन आसा, थायरॉयड, डायबिटीज, नाल्यार तुमकां कसलो परफॉर्मन्स करूंक जाय, फिटनेस नाल्यार कितेंय बी, तुमचो जॉब खूब डिमांडिंग जर आसा जाल्यार एक वेगळें डायट बरोवन घेयात डायटिशियना कडेन. दुसरें एक्सरसायज. लोकांक अशें दिसता फक्त फिजिकली फीट रावपाक एक्सरसायज केल्यार पुरो. हांव बारीक बरो दिसता, एक्सरसायज म्हाका गरज ना, तशें आसना. एक्सरसायज इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर अ हेल्दी मायंड. सो एक्सरसाइज इज द फ्युअल ऑफ युअर माइंड. एक्सरसाइज इज अ नॅचरल अँटी डिप्रेशन म्हणटा आमी. डिप्रेशन येवचें ना तुमकां इतले इजिली जर रेग्युलर फिटनेस. तिसरें म्हणजे तुमचे हॉबीज, जशे आमी ऑलरेडी उलयला, ते आसूंकूच जाय. आणि हॉबीज म्हणजे तुमची सोलफूल म्हणजे आनी नवीन कितें तुमी क्रिएट करूंक जाय. सो तातूंत तुमचे मेंदूचे वेगळे द्राव यूज जाता. तुमी जेन्ना कितें तयार करता, सो संगीत आयकप उदाहरण म्हणजे सोलफूल, म्हणजे तुमचे रिक्रिएशन जालें म्हणटा आमी हॉबी. पण संगीत एखादें पद तयार करप म्हणजे क्रिएटिविटी, तेंय करूंक जाय. नवीन कितें सतत शिकूंक जाय. लोकांक दिसता पुरो जाल्यार आतां हांव इतल्या वर्साचो पुरो ना. टील द डे यू डाय सदां शिकूंक जाय, तातूनय मायंड बरो उरता. आणि लास्ट म्हणजे तुमचे जे रिलेशनशिप्स आसा, तुमची फॅमिली, फ्रेंड्स, तुमचे रोल मॉडेल कोण, त्यांच्या वांगडा जर आसा आनी तुमी तुमचे तेंचे प्रमाणे तुमी जगता कितें करतात, इट्स व्हेरी युजफूल. जेंचे कडेन लोक ना ते लोनलीनेसान वता आनी डिप्रेशन.